आर्जीन बेस्ट इश्यू काढला हा फायनली बोडगेश्वराच्या जात्रे उपरांत मनोज परत सोशल मिडियाचेर तरी दिसपा लागला आणि ताजे उपरांत ताणें आज जो इश्यू घालो तो म्हळ्यार हे पळय ही इंडिया अलायन्स तुमची ह्या इंडिया अलायन्साक जॉईन जा म्हणून तुमी आमकां सांगताले पळया तांची परिस्थिती ते एकामेकाचे फक्त तकली पडपाचे उरल्या म्हणून हे आता आर्जीन जो इश्यू काढला हो इश्यू लोकां तकले भितर येवपाना ही गोष्टी तुमची इंडिया अलायन्स का म्हणून जे पद्धतीन ते आता त्यांच्या 8 महिने पयलीं वेंकटेंनी विजय बरोबर प्रचार करताले करताले सामके तुगेले आमी गोंय वाचोवपाक भायर सरल्या म्हणून आता सद्याक परिस्थिती अशी आहे की कोण बाणावली वाचयता कोण फातोर्डा वाचयता हेच कळना सध्या सुदीन बाबड म्हणटा आपण मोगो वाचयता म्हण सध्या ही परिस्थिती जे पद्धतीन आता जो वाद चल्ला शाब्दीक वाद चल्ला तेजो प्रभाव म्हणजे लोक जे सिरियसली पॉलिटिक्सा कडेन पळयता आनी जे स्टेटमेंट म्हणजे म्हणजे ज्या स्टेटमेंटांनी ते प्रभावीत जातात तसले त्या वोटरां मेरेन हेजो प्रभाव पडटलो जे पद्दतीन म्हणजे इंडिया अलायन्स म्हणून जे एकीकडे पळयताले ते जर अशें झगडोंक लागले आनी तेजो फायदो आतां आरजी घेता असो दिसता की आरजीक एके टायमा बी टीम म्हटली पयलीं एकदां 2017च्या इलेक्शनां आपाक बी टीम म्हटलेली तेन्ना आरजी अस्तित्वात नासली म्हणजे आरजी पॉलिटिक्सान नासली आनी ते येयले सिंगल गेले तांकां बी टीम म्हटलेली 2022 जेन्ना आरजी खातीर कांय कडेन बीजेपीक फायदो जालो त्या ती बीजेपीची आरजी बीजेपीची टीम म्हणून स्टेटमेंट जाले आयज ती आरजी म्हणटा पळया तुमची परिस्थिती कितें आहा तेणी आमकां तुमी बी टीम म्हणटाले तुमी आमकां थंय येवन जॉयन जाया म्हणून सांगताले असले स्टेटमेंट येवपाक लागले प्रमोद हितून सगळे मजा पळोवपाची हे सगळे ओपोजिशन झगडटा आसतना मदीं एकूच ट्वीट सीएमा कडल्यान येयला तो बी कितें मातसो इश्यू थंड जाता दिसता तेन्ना एक तेणी ती काडी मारून उडयली विजयाचो युगो विजयाचो युगो काडपाक एक काडी मारली आपूण आहा दिल्ली तो मंत्र्यांक मेळटा सरकाराची कामां करता आनी हांगा हे सगळे झगडत पडले इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे ते ट्वीट जालें तेन्ना मुख्यमंत्री दिल्ली आसा हय आनी ताणें विजयाचो इगो वयर काडलो की विजयाचे सामके विजय ना पोटशूळ अशे तरेची हे परिस्थिती तुगेली काडली तो पोटशूळ बरा त्या पोटशुळाचेर मागीर उलोवया आमी मेन गजाल हें आसा की आतां इंडिया अलायन्स जी आसा जे मनीस 8 म्हयने पयलीं आमी सिवियर कळ्ळें तुका अशें म्हणून भोंवताले तांची आज परिस्थिती दुर्दशा जालीशी दिसना आनी दिल्लीच्या इलेक्शनान आम आदमी पार्टीन इंडियाचो जो मेन घटक आहा काँग्रेस ताका सायडीक दवरलो न्ही सो ती काँग्रेसूय तांच्या वांगडा आतां हांगा दिसना हय विजय एक आसलो आतां विजय आतां ना जालो आरजेपी तांच्या वांगडा ना सो हे म्हाका दिसता 6 तारखेक पळोवचें पडटलें असेंब्लीन हे म्हाका तोंडा पळयतले काय म्हणून हे ऑपोजिशन मागीर विजय एकटोच पडलो असो जालो वेंजी आनी आपलो क्रूज दोग जाण जाले ते काँग्रेस एक जाण वांगडा आसतले आनी विरेश एकटो वांगडा आसतलो म्हणजे तेंची युनिटी जी आशिल्ली ती ऑलमोस्ट हे जाल्ले जमा आसा आनी 27 लागीं येयल्ल्या कारणान प्रत्येक जण आतां आपले हे पार्टीचे हे फुडें व्हरपाक पळयतलो आनी हे अलायन्स इंडिया म्हणजे काय गोंयान म्हाका दिसना 27 आसतले म्हणून सांग तुका चान्सच दिसना तुका कारण जालें न्ही सुरवात दिल्लीन ताका भायर मारले न्ही सो हांगा तांचें काय पटत नाही हरशी म्हणून हांगा अमित पालेकर आपले हेणी चल्ला आम आदमी पार्टी घेवन थंय काँग्रेस आतां पाता लाभ आतां अमित पाटकर एकटोच पडलेलो आसा आरजेपी आतां मनोज आतां खंय गेल्लो तो आत्तां आयला एकटो विजय आपल्या जाग्यार आसा कळटलें आतां फुडें 27 आतां जो इम्पॉर्टंट पॉयंट येता जॉयल बाब तो म्हळ्यार